नमस्कार. आयज जागतिक पर्यावरण दीस आणि आयच्या दिसा आम्ही एका अशा मनशा बरोबर संवाद साधपाचो प्रयत्न करतले ज्या मनशान गोयचे पर्यावरण पयलीं कशें आशिल्लें, मागीर तें कशें बदललें आनी आतां कितें स्थिती आसा हाचो जाका एक वैज्ञानीक दृश्टिकोन त्या भायर प्रत्यक्ष असो अनुभव आसा अशे मनीस. आनी ते जावन आसात आमचे संपादक संचालक राजू नायक सर. बट आयज आमी तांचे कडेन जेन्ना उलयतले तेन्ना संपादक संचालक ते आसातूच, पूण ताच्याय भायर एक पर्यावरण तज्ञ किंवा गोंयच्या पर्यावरणा विशीं जाण आशिल्ले मनीस, त्या भायर तांची 4 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात पर्यावरणाच्या संबंधी. जायत्यो इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सीस सुद्दां तांणी अटेंड केल्या. युनायटेड नेशन्साच्यो 3 तश्यो प्रतिश्ठीत अश्यो कार्यावळी कॉन्फरन्सी तांणी स्वता ते थंय वचून आयल्यात, ताचो अभ्यास आसा. त्या भायर साबार जायते देशभरान ज्यो अश्यो चळवळी जातात किंवा कॉन्फरन्सी जातात तेका ते स्वता हजर रावतात आनी म्हणून आयज आमी त्याच अधिकारान तांचे वांगडा हो संवाद साधतात. सर, वेलकम तुमकां. हांवें जशें सांगलें की तुमी एक गोंयचे आसातूच पर्यावरण अभ्यासक, पर्यावरण पत्रकार म्हणून तुमी काम करतात. म्हाका स्वताक मरे राजकीय पत्रकारापेक्षा पर्यावरण पत्रकार म्हणपाक म्हाका आवडटा. हय, हे आमकां तुमची गजाल खबर आसा म्हणून आमी आयज हो मुद्दाम संवाद तुमच्या वांगडा साधता. सर, गोंय म्हटलें आमचें माणकुलें गोंय आनी पयलीं अशें म्हणटाले की पयलीं खूब गोंय बरें आशिल्लें, सुंदर आशिल्लें. आतां गोंयचो ऱ्हास जायत चल्ला, पर्यावरणाचो खास करून. तुमकांय तशेंच दिसता फाटले सगळीं वर्सां आनी आतांची परिस्थिती पळोवन? सामकें तूं पळयल्यार सगळ्यात पर्यावरणाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना तातूंत भितरले जे टप्पे लक्षांत घेतले, मोठ्या प्रमाणाची जंगलतोड, खाणेक लागून पूर्ण गोंयचो अंतर्गत भाग आमी पूर्ण नासधूस करून उडयलो. दोंगर पूर्ण काबार केलो. एका अर्दान ते, दुसऱ्या अर्दान आमच्यो पळय ज्यो सह्याद्री ज्यो पळय पर्वतरांगो आहात ताजेर अतिक्रमणां जायत आसत. चडांत चड घरांचें निर्माण, इमारतीचें निर्माण, कॉन्क्रिटीकरण. सो हे 2 तरेचे दोंगर आमी काबार केले. ताका लागून मोठ्या प्रमाणाचे गाळ निर्माण जालो. तो शेतांनी गेलो, शेतांतल्यान दर्यान पावलो. दर्या आनी न्हंयचें प्रदूशण मोठ्या प्रमाणाचेर. आमच्यो पळय ज्यो नुस्त्याच्यो प्रजाती आशिल्ल्यो त्यो काबार केल्यो. सो तूं पळयता फाटल्या आतां 7-8 वर्सां मायनींग बंद जातकीर न्ही, ज्यो दोंगुल्ल्यो सामक्यो बोडक्यो तासून उडयल्ल्यो दिसताल्यो थंय आतां हळूच आतां जीवसृश्टी हळू रान तयार जावपाक लागला. एक नवी आशा निर्माण जाल्या. पूण ही नवीन आशा निर्माण जाता आसतनाच परत आमी पळयतात सरकाराक सामको एक सरकार भुल्लुसला. केन्ना काय हे जे पळय चुकार आनी भ्रश्ट मायनींग कंपनी आहात तांकां परत लिजो दिवप. आनी तातूंतल्यान पळयता आमी शिरगांवा सारक्या जे पळय जंय देवूळ आसा, थंय सबंद पवित्र असो वाठार आहा, त्यो सुद्दां आमी मायनिंगाचे बकीक घालतात काय कितें अशे तरेची एक भिरांत आनी हुस्को लोकां मदीं निर्माण जाल्लो आमी पळयतात. हय सर, मायनिंग हो विशय तुमच्या खूब लागींचो आनी तुमी सदांच आक्रमकपणान मायनिंगाच्या विरुद्ध लेखन केलां, स्तंभ म्हणजे बरयला, तुमचे अजून सुद्दां चालू असतात लेख मायनिंगेच्या संबंधी. कित्याक तुमची अशी इतली हे जाता मायनिंग असो विरोध असो, म्हणजे मनांतल्यान तुमची कित्याक भावना अशी निर्माण जाता की बाबा विरोध करया? तुका सांगपाक हें दिसता की एक शास्त्र शुद्ध बैठकींतल्यान म्हजो असो हो विचार तयार जालो. तो विचार कितें आशिल्लो, हांव पर्यावरणाचेर बरयतालों. ल्हान ल्हान पर्यावरणाचे विशय, प्लास्टीक किंवा एकूण जे पळय कितें आमची जीवसृश्टी आहा ताचेर बरयतालो. पूण जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं दिल्लीची CSE म्हणून बॉडी आहा, सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंट, जाची प्रमुख सुनीता नारायण आहा, तिणें देशांतल्या पत्रकारां खातीर एक अभ्यासाचो विशय मायनिंग निवडलो. आनी तिणें आवाहन केलें की जांकां ह्या विशयान अभ्यास करपाचें ताणें एप्लाय करचें. हांवें एप्लाय केलें आनी हांव सिलेक्ट जालो. ताणें म्हाका अनुदान दिलें, ताणें म्हाका दिल्लीक तांच्या कार्यशाळेक आपयलो आनी म्हजी एक वैचारीक बसक तयार जाली मायनिंगा संदर्भात. ज्या तरेचें हेफासड मायनिंग गोंयांत चलता, ज्या पद्दतीचें ना नियोजन, भविश्य काळाचो विचार करून चलता आनी हेजें सुपुल्लें गोंय, खंयचीय जेन्ना अशे तरेची इंडस्ट्री चलता ती स्वयंपोशक, सस्टेनेबल आसपाक जाय. मागीर ती फुडले पिळगे मेरेन तिचे लाभ मेळपा अशें खंयचेंच तत्व नाशिल्लें. सामकें धुडगूस घालप. आनीक तूं पळयता चीनाचें जर मार्केट जेन्ना सुरू जालें तेन्ना तर पूर्ण असो धुडगूस सुरू जालो आनी सरकार तांकां सांगलें जालें. म्हणजे सदांच हांव कशें मायनिंग हें फक्त पर्यावरणा कडेन संबंदीत ना, तें लोकजीवनाकरण आहा आनी म्हत्वाच्या अर्थकारणा कडेन संबंदीत आहा. गोंयच्या बजेटाचे 3 पटीन चड मायनिंग इंडस्ट्री पयसो करताली. हें तर सामकें भयानक आशिल्लें. कसलोच टॅक्स दिनाशिल्लो. अशे वेळार क्लावड आल्वारीस सारको मनीस मुखार आयलो. गोवा फावंडेशनान ताचेर शास्त्रशुद्ध अभ्यास केलो. कोर्टान गेले. एक तेंपार 25 वर्सां पयलीं
कोर्ट सुद्दां मायनिंगा संदर्भात प्रश्न असले कोण भायर उडयतले, विशय घेनाशिल्ले. पूण अचानक एक सर्वोच्च न्यायालयाक एक कितें तरी एक दिश्टावो जालो की मायनिंगा संदर्भात गोंय ल्हान ते ना अपश्चात जातले. आनी सर्वोच्च न्यायालय केसी घेवपाक लागले. मायनिंग तांणी अक्षरशः बंद केलें. मायनिंग कशें आसचें हाचे निकश ठरयले. कशें आसचें म्हणजे हेजे ल्हान रोड थंयच्यान मोठ्या प्रमाणाचे ट्रक वताले, शाळेन वचपी भुरगीं पडटालीं, तांच्या रक्ताचो चिखोल थंय निर्माण जाल्लो आमी पळयला. इतलें भयानक आनी सरकार तांकां तांचे फाटल्यान उबो रावतालें. सो सर आता मायनिंग बंद आहा तुम्ही म्हणता त्या दोंगरांचेर आता खंय तरी जीवन सृष्टी तयार जातना दिश्टी पडटा आणि सरकार दुसरे वटेन ते लिजां आता करीत आसा आणि ते आता तर गोंया भायल्यांच्या हातीन ही वतली थोडी लिजां बिजां ते चलयतले. सर केन्ना तुमकां अशें दडपण येवना, तुमचेर प्रेशर येवना आणि गोंयांत तर मायनिंग हे आसात न्यूज एजन्सी म्हणजे हे आसात मिडिया हाऊसेस आसा. म्हाका दिसता तुम्ही एक धोरण पत्करला की केन्नाच मायन हेतून तुम्ही पत्रकारितेन वचचे. हांव सदांच जेन्ना जेन्ना राजकीय लोक म्हणजे दबाव हाडपाक सोदतले किंवा मायनिंग कंपन्यो किंवा वर्तमानपत्राचे वेवस्थापक सुद्दां तेन्ना हांव एकच सांगतलो, ज्या पेपराक हांव वतलो थंय हांव मायनिंगा संदर्भातलें म्हजें धोरण पत्रकारिता चलयता आसतना म्हजें मायनिंगा संदर्भातलें धोरण हांव केन्नाच बदलचो ना किंवा गुटलावन दवरचो ना. म्हणटकीर लोकांनी तें मान्य केलें की ना राजू वत ते पर्यावरणाचेर बरयता आनी तें आमी वाचपाक जाय. सुरवातेक कांय जाण म्हणटाले कितें परत तूं बरयता, पूण मागीर लोकांकय एक समजून आयलें तें अशें की मायनिंग संदर्भात पळय आमी जे कितें बरयतात किंवा वेगवेगळे विशय लोकां मुखार मांडटात हो एक गोंयचो मूलभूत प्रश्न. एक गोंयचे जर वेगवेगळे जर अस्तित्वाचे प्रश्न जर उबे केलो जाल्यार मायनिंगाचो प्रश्न येता. मायनिंग फक्त पर्यावरण काबार करना, मायनिंग लोकांची पळय जी कितें अस्तित्व आहा तेंय ना करता. कितलेशे हजारांनी लोक आहा ते मायनिंग बेल्टान रावताले, तांकां आपली घरां दारां महत्वाचें म्हळ्यार उपजिविकेची पळय कुळागरां आनी शेतां आशिल्लीं ती सोडून शहरान येवन रावचें पडलें. एक लोकसंस्कृती जीवनशैली बदलली, लोकसंस्कृतीच मायनिंगान काबार जाली. हय मायनिंगान काबार करून उडयली. सो ते हांवें निमाणें ठरयलें की जाल्यार मार झग करून हांव काय आज जर हांव चिंत्तालें हांव काय फक्त पयशां खातीर पगारा खातीर नोकरी करना. तो म्हजो सामकें उमाळें म्हणजे ते अशें हांव मानता. सो ते म्हजें पॅशन. सो पर्यावरण आनीक मायनिंगाचेर काम करप, मायनिंगा संदर्भात बरोवप, जनजागृती करप. इनफॅक्ट हांव तर अशें म्हणेन की क्लॉड आल्वारीजन गोवा फावंडेशनाक न्ही मराठी वाचकां मुखार व्हरपाचें काम हांवें एक म्हत्वाचें काम हांवें केलां. बरोबर. कळ्ळें तुका. कारण म्हाका याद आसा की म्हाका एका गोंयचे मायनिंग कंपनीच्या एका मुख्य डायरेक्टरान म्हाका सांगिल्लें तुमी ते मायनिंग क्लावडा बद्दल बरयता मरे, आपूण क्लावडाक आव्हान करता म्हणून धमकी दिता. ताणें अक्षरशः धमकी दिल्ली, तूं वचून मायनिंग खंयच्या एरियेन पळय उबो राव पळय रस्त्याचेर तुगेले ते खांडोळी करून उडयतले म्हणून. लक्षात येयलें. आज कापस्ताद आसा, आज कापस्ताद आसा ताका हात लावपाची कोणें सबंद गोंय पेटून उरतलें. कारण क्लॉड आल्वारीस आनी गोवा फावंडेशन ह्या दोन जे पळय कितें घटक आसात ह्या दोन घटकांनी गोंयचे राखण करपाचें एक म्हत्वाचें काम केल्लें आसा. सो तो गोंयचो सेवियर असो आमकां म्हणूं येता. सर इतले वर्सां तुम्ही अभ्यास करतात पर्यावरणाचो. पर्यावरण रक्षण आणि सरकाराची धोरणां ही कितली पूरक आसात अशी दिसता तुमकां रक्षणाक, खास करून गोंय सारख्या एका ल्हानशा राज्यान भितर जे विध्वंस मोठ्या प्रमाणात चल्ला. सरकार ऑन रायट ट्रॅक आसा अशें दिसता तुमकां काय सरकार भरकटला? जी मायनिंग इंडस्ट्री गोंयच्या अर्थसंकल्पा परस 3 पटीन ते 5 पटीन चड पयसो करता, टॅक्स भरना, तांकां कसलेच तरेचे नियम लागनात, ते जाय तशी बेदरकारी चलयतात, थंय सरकार तांच्या बोल्सान आसता. हांव तर अशें मानीत आयलां फाटलीं कितलींशीं वर्सां सरकार मायनिंग कंपनीच्या बोल्सान आसा. अजून म्हणटात अजून बोल्सान आसा. कारण आमी पळयतात आमी तांकां म्हत्वाच्यो कांय मागणी केल्ल्यो. सर्वोच्च न्यायालयान कांय निकश ठरोवन दिल्ले. मायनिंग सुरू करचे पयलीं रस्त्याची तुमी मोजमाप करात, रुंदाय वाडयात, तांच्या खातीर मायनिंग कंपनीच्या पयशांनी बगल रस्ते तयार करात. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें सबंद एक निकश तयार करात की स्वयंपोशक कशें जातले. तो सरकारान हे निकश पाळनात, अजून पाळूंक नात. महत्वाचें क्लॉड आल्वारीसान एक संकल्प केल्लो की आतांचे आतां पयशे काबार करून उडयनाकात. हो जो पळय मायनिंगांतलो जो पळय पयसो येतलो 10% तो फुडले पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरत, ताका हात लागपाक जायना. अशे जगान कांय देश आसात जे देश पेट्रोलियम पदार्थाचेर जगतात. विशेषतः युरोपान असे खूब देश आहात
ते कितें करतात न्ही, पेट्रोलियम पदार्थ विकून जातकीर जो पळय पयसो येता ते खर्च करनात, ते काडून आंतरराष्ट्रीय बँकेन दवरतात आनी तातूंतलो पळय जो कितें कळंतर मेळटा ताजोच वापर करतात. ताका लागून कितें जालां, खुबश्या देशांनी तांचे पळय तरुण भुरगे आसतात न्ही, तांकां पॉकेट मनी सुद्दां सरकार दिता. अरे आमी तर गोंय इतले श्रीमंत, कमी लोकसंख्या, ल्हान राज्यान इतलो आमचे कडेन खनीज संपत्ती इतली आसा की आमकां कर दिवपा पडपाक जायना. $1 तुम्ही म्हणता की पयलींय सरकारां तांच्या बोल्सान आशिल्ली आनी आतांय बोल्सान आसात, अजून बदल जाल्लो ना. आनी जे हांवें म्हणलें तशें फुडले पिळग्याचो विचार तर खंयचेच सरकार करना. कशे तरी करून जे पळय कितें खनिजां न्ही ते काबार करून विध्वंस करून उडोवपाचे. सर हो एक कंपोनंट जालो. दुसरो म्हणजे आमच्या गोंयान भितर वायल्ड लायफ सँच्युरीज आसा, सत्तरी, काणकोण आनी सांग्या भितर. अजून त्यो तश्यो फायनल नोटिफिकेशन जाल्ले ना तांचे, बट त्यो आसात. म्हणजे त्यो तेन्ना तो जॅकब राज्यपाल जो आशिल्लो, राष्ट्रपती राजवट लायली तेन्ना तेणी त्यो करून उडयल्यो. अजून पर्यंत गोंयान भितर व्याघ्र संवर्धक क्षेत्र जे आसा तें जाल्लें ना. कोर्टान सांगला की करपा जाय म्हणून, बट तें परत कोर्टा भितर आसा. सो हो प्रश्न तुम्ही कसो पळयतात? व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र ह्या विशयाचेर हांवें कितलेशे लेख बरयल्यात. तूं सत्तरेन रावपी मनीस, सत्तरींतल्या रानान अजुनूय बोर्ड लागिल्लो आसा, वनाधिकाऱ्याक प्रवेश ना. हे दिस इज एंटी कायदो मरे आमचो. आमचो जर वनाधिकार कायदो आहा तो ताजो भंग करपी. आतां जो पळय नवीन पळय वन कायदो आसा न्ही, तातूंत भितर वनान रावपी लोकांचें रक्षण करपाची तरतूद आहा. अशें म्हणटात की वनांतल्यान जर मनशाक काडून उडयलें न्ही जाल्यार वन नाश जातलो. कारण वनांतले लोक ताजेर रावतात, लांकडां पुंजयतात, थोडे थोडे कंदमुळां जे जे कितें घेवन रावतात, तातूंत तांची पोसवण जाता. त्याच भशेन ते वनाचें रक्षणय करतात. तांचें लक्ष आशिल्ल्यान शिकारी येनात, चोर भितर पावनात आनी येनात. पूण हे सगळे हाजो इतलो सद्या सरकारान आनी आमच्या लोकप्रतिनिधींनी इतलो ताजो वायट फायदो करून घेतला की ह्या लोकांनी, वनाच्या आसपास रावपी लोकांनी फाटल्या 20-25 वर्सांन वनाचेर आक्रमण केलां. तांच्या बागायती तांणी सरकारी रानांनी घुसून पिकयल्या, थंयची रानां मोडून तांणी लायल्या. इतलेंच न्हय तर आमी दर वर्स पळयतात ह्या रानाक मोठे मोठे उजो लायतात. उजो लायलो की ताजेर कब्जो करूंक मेळटा. 70 वाघांक मारून उडयल्ले. ताजे संदर्भातली अजून चवकशी पूर्ण जायना, अजून कारवाय जायना. वाघ हे हांव सदांच म्हणटा हो एक न्ही, हे जंगलाचें धन न्ही, मनशाच्या अस्तित्वाक वाघ आनी हरण हाचो एक पिरामीड आसता. वाघ सोंपलो जाल्यार हरणय सोंपतलें, हरण सोंपलें जाल्यार वाघ सोंपतलो आनी तातूंत भितर मनीसय सोंपतलो. सो हे संबंद हाचें जर रक्षण करतलो न्ही जाल्यार रानां वाचपाक जाय, गोंयची रानां वाचपाक जाय. संबंद आमचे पळय जे इकोसिस्टम आसा तिजें रक्षण जावपाक जाय. आनी दुर्दैवान आमचे कडेन अजून तो दृश्टिकोन येना. हाजें म्हाका अजाप दिसता. वाघ हो गोंयचो जर 5 ते 7 वाघ जर गोंयच्या आश्रयाक आयिल्ले आसात जाल्यार तांचें रक्षण करप हें प्रत्येक गोंयकाराचें काम आनी ताचें रक्षण जावपाक जाय. सो हातून भितर लोकप्रतिनिधी कांय अशे स्वार्थी लोक म्हणया आपूण, जे फक्त ओरबडून घेतात जंगल, ताका लागून ही सगळी परिस्थिती. हांव तुका सांगता अशें की गोंयचे सगळे लोकप्रतिनिधी जे पळय निर्माण जाल्ले आहात ते सद्या कशें जालां की लोकांक जाय तें दियात, लोकांचे कान धरनाकात. आमी सदांच सद्याची राजवट नेहरूक सदांच वायट वायट चिंतता, पूण नेहरूक अशी तरेची कापस्तत आशिल्ली की लोकांक जे कितें वायट आहा ते तो वचून सांगतालो. दंगली जाली तेन्ना लोकांक ताणें एकल्याच्या तोंडार थापड मारला, आवाज करनाका, तूं दंगली पेटयता वच घरा. हें सांगपाची कापस्तात आनी हें सांगपाची जी पळय भितरल्यान एक तळमळ आमच्या राजकारणाक दिसतीच पडना. कशें तरी करून शेतां पुरोयात, ते झोपडे बांदात, अशे तरेची शहर धरून ते संबंद गांव मेरेन अशे तरेची एक विचारसरणी आमकां दिसती पडटा. भायल्यांक हाडून आमी वसयतात. मोठ्या प्रमाणाचेर तांणी सरकारी जमनी आनी ज्यो पळय उपलब्ध जमनी ताचेर आक्रमण केलां. शेतां, पाणवठळ जमनी, रानां हांचो विध्वंस चालू आसा. मॅनग्रोव आमी पळयता नश्ट, रस्त्याच्या कुशीक आमी आतां पणजे आनी आसपास पळय संबंद मँग्रोव्स काबार करून उडयल्यात. मँग्रोव्स ह्यो ढाली. तूं जाणा सुनामी जेन्ना कांय जाग्यार आयिल्ली, त्यो सुनामी सिटीन भितर तें उदक कित्याक पावलें? कारण संबंद पळय जी झाडां आशिल्लीं, मॅनग्रोव्स आशिल्ले आनी अशे तरेची की ताका हें म्हणटात, ताका म्हणटात वाळूची बेटां. अशी वाळूची बेटां जाल्ली आसात आनी वाळूची बेटां न्ही घट्ट धरून दवरपाक रेंवेची बेट
ताजेर वनस्पती जाल्ली आसता. ही सगळी पुरक म्हणजे ही वनस्पती मॅनग्रोव्स किनारपट्टी वयली झाडी हे सामकी ह्यो ढाली म्हणजे समुद्र आक्रमण जावचें न्ही. तूं जाण न्ही आतां 2 धोके आमच्या मुखार तीव्रतायेन मुखार उबे जाल्यात. क्लायमेट चेंज तापमान वाडटा ताका लागून हिमालय वितळता. हिमालय जेन्ना वितळटा तेन्ना तें सगळें उदक आमच्या न्हंयांनी आनी आमच्या समुद्रान पावता. समुद्राची पातळी वाडटा. सुंदरबन म्हण ती जी पळय वेस्ट बेंगॉलाच्या जी पळय बेटां आशिल्लीं तातूंतली अर्दी बेटां उदका सकयल गेल्या. तर अशे तरेची प्रक्रिया वाडटली. आनी 20-25 वर्सांनी मुंबय उदका सकयल वचपाची प्रक्रिया वाडटली. आमचे मिरामार आमचे दोनापावल हांगा उदक भायर येतलें हें सगळें तीव्रतेन दिसपाक लागलां. आनी अशे वेळार आमी पर्यावरणा संदर्भात पूर्ण जागृताय दवरची पडटली. सर आता तुम्ही गावांचो उल्लेख केलो. पयलीं गांवांत आमी जेन्ना वयताले तेन्ना सगळीं शेतां भाटां आमकां हिरवीगार दिसताली, लोक ती कसयताले. बट आतां परतें जालां. आतां शारी भागांत तरी अजून शेतां थोडी आमकां दिश्टी पडटात, बट गांवांनी तर सामकी ओसाड परिस्थिती जाल्ली आसा. तो एक पर्यावरणाचोच भाग, ती एक सगळी चेन सायकल आसता. सो हे गांवांचें जाल्लें शारीकरण एका अर्थान आमी म्हणया, अजून आमचे 70 वाठार आसूं थंय तर सगळीं शेतां जाता पडींग पडिल्लीं आसा, लोक कोणूच करिना. सो हो बदल फुडें आनी आमकां मारक थारतलो काय कितें? जावं तो रानवटी जनावरां खातीर आसूं, मनशां खातीर आसूं, किंवा एक हें चेंज जाला, गांवाची संकल्पनाच आतां चेंज जाल्या. ते तूं म्हणटा बरोबर. आमकां अशें एक तेंपार खेडेगांव अशें दिसताले. तूं जर एअरपोर्टा वयल्यान पणजे येता जाल्यार वाटेर तुका 3-4 गांव लागताले. कांय मच्छीमार दिसताले, शेतार वयते लोक दिसताले. आज ही संबंध दिसना. आनी आमकां थंय पूर्ण खंय शहर सुरू जाता आनी खंय गांव आसा हें कळना. इतले तरेचे वाट लागले. आनी एक गजाल कितें जाल्या हातूंत भितर सरकारचो मोठो दोश म्हाका दिसता. शेतकऱ्यांक तांणी आपल्यालें जीवन बरे तरेन सारचें, तांकां शेती पुरक जावची हाजे खातीर सरकारा कडेन धोरणच ना. सरकाराचें धोरणच आसा की शेतां पुरयात आनी बिल्डिंगे मारात त्यो विकून उडयात. हें जेन्ना धोरण बदलतलें न्ही तेन्ना शेतकारांक एक आपुणशीच जाणीव जातली की आपल्याक काम शेतकऱ्याक पूरक अशी आमचे कडेन धोरणां आसची पडटली. ताजे खातीर तांकां बियाणें, ताजे खातीर संशोधन, बागायती गोंयची ती कशी फायदेशीर जातली हाजे खातीर एक धोरण आसचें पडटलें. हें धोरण आमचे कडेन ना. सर, एक पर्यावरण तुम्ही अभ्यासक म्हणून तुमकां विचारता. एक आमकां सध्या कॉमन एक हें जाता म्हणजे मॅन आनी वायल्ड कॉन्फ्लिक्ट दिश्टी पडटा. आतां गांवगिऱ्या वाठारांनी पळयत जाल्यार तेंची सदांच शेतकऱ्यांची तक्रार आसा की रानटी जनावरां आमचें शेत किंवा कुळागर किंवा जी पिकावळ आहा ती नश्ट करतात. आनी ते म्हणटात की आतां जनावरां वयर रानांनी रावनात, ती गांवांनी येतात, शेतांनी येतात, कुळागरांनी येतात. आतां माड आमचे आसात, नाल्ल, ते दुर्मिळच जायत चल्ल्या गोंया भितर. शेकरो म्हणा, दुकर म्हणा, साळ म्हणा, खेती म्हणा, हेंकां सर थोडे म्हणटात की तेंकां मारपाचें परमिशन दिवचें कांय प्रमाणान भितर. थोडे पर्यावरण अभ्यासक वादी म्हणटात की तेंकां मारपाक जायना. हातून आतां मध्य बिंदू कसो काडपाचो? नाजाल्यार ही सगळीं शेतां कुळागरां भाटां काबार जातलीं. न्ही आमी न्ही माड हो विशय घेवया. गोंयचें माड हें प्रतीक. गोंयचें जेन्ना चित्र काडटात तेन्ना 2 माड दाखयतात. सो आज अशी परिस्थिती जाल्या की माड हें नाल्ल थंय कोणाक मेळत नात. माड हें फक्त शोभेचें झाड म्हणून गोंयांत उरतलें अशे तरेची परिस्थिती आसा. हांव खुबशे कडेन भोंवलो जाल्यार त्या लोकांनी शेतकऱ्यांनी म्हाका दाखयलां पळय. एक तर बोणे खेती वतात ते बोणे खावन उडयतात. एक तर तांकां कीड लागिल्ली आहा किंवा बोणे. आनी हो फक्त गोंयचो प्रश्न न्ही. सबंद कोस्टल जो पळय आमचो एरिया तो सगळे कडेन हो प्रश्न आसा. कोंकणानय हो प्रश्न आसा. सो आमी न्ही गोंय आनी महाराष्ट्र आमी सद्या एकठांय जावन गोंयान भितर एक नाल्ल परिशद, राष्ट्रीय परिशद आमी घेवपाक सोदतात. आनी ताका आमी महाराष्ट्र आनी गोंयच न्ही ती राष्ट्रीय परिशद आसतली. केरळ आनी कर्नाटकाय आमी ताका आस्पावन घेतले, केंद्र सरकाराकय आस्पावन घेतले. आनी अशे तरेचो आमी विचार सद्या सुरू केला की आमी हाजेर उपाय कशे सोदप. कितें जाता की रानां काबार जातात. रानान पळय खावपाचें पळय शेतांचें जें पळय कितें तांकां मेळटालें खाद्य तें ना जालां. ती शहरान येतात, तांकां माड सहज मेळटात आनी ती खातात. आनी आतां तांकां अशी रूच मेळ्ळा जी सहज मेळटा तें खावन उडोवप. सो ताजेर खुबशे तज्ञ, विशेषतः माधव गाडगिळा सारके तज्ञ म्हणटा की अशे तरेन जी पळय झाडाचेर तांकां मारात. कांय जाण ताका मारनाका म्हणटात. कांय माडाचेर कांय पत्रे लावन तांकां चडपा येवचें ना अशे तरेची येवजण पळयली. ताजेरूय तांणी मात केल्या. पूण हाका उपाय सोदचो पडटलो कारण माड हें एक म्हत्वाचें. आनी
कशें जालां आतां कोंकणान भितर न्ही एक तेंपार आंबो हो एक तांकां सामकें म्हत्वाचें फळ आशिल्लें तें आतां हळू कमी जालां. सो आतां लोक नाल्ल आनी आंतर पिकां म्हणजे नाल्लाक लागीं आशिल्लीं पिकां, मसाल्याची पिकां अशे तरेची एक न्ही मांडावळ तयार करपाक लागल्यात जी गोंयाकूय आसतली. ताका जोडून लोक आतां कॉन्ट्रॅक्ट लेबर म्हणजे जागे आसात थंय माडाची झाडां आसात किंवा माडाची झाडां रोवपाक मेळटात. ते थंयचे तरुण भुरग्यांक ते तांचे कडेन काम सोंपोवपाक सोदतात. तातूंत पयसोय आसा. कारण नाल्लाची किंमत आतां 40 रुपया जाल्या. सो ह्या सगळें एक अर्थकारण आनी शेतकी सामाजीक प्रश्न अशे एकठांय ते घेवन ताजेर आमी आतां विचार करपाक लागल्यात. आनी गोमंतक तातूंत फुडाकार घेवन अशे तरेची एक परिशद आमी गोंयांत करपाक सोदतात. तातूंत भितरल्यान गोंय हें फक्त माड हे शोभिवंत झाड उरचें न्हय, ते फळ दिवपी ताका जोडून बाकीचे सगळी मसाले आनी खंयची पिकां घेवं येतात आनी ह्यो जागे पूर्ण ह्यो जमनी राखून दवरप कश्यो हाजेरूय तातूंत भितर विचार जातलो. आनी हो एक सिरियस विचार एक प्रसार माध्यम हातूंत फुडाकार घेता. विषय आणि अस्तित्वाचो विषय जावं गोंयच्या वळखीचो आसूं किंवा शेतकऱ्यांचो आसूं. सो तुम्ही सर आत्ता एक उल्लेख केलो तो म्हणजे ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक लेखक माधव गाडगीळ हांचो. म्हाका सर तुमची आनी माधव गाडगीळ हांचे खूब लागींचे संबंध आसा. ती लागींचे म्हणूया ना पूण म्हजी आनी तांची खूब बरी वळख आसा. हांव आनी दिलीप बोरकार हालींच तांचें पुस्तक तांणी कोंकणीन हाडलां. आमी दोगूय जाण हालींच वचून माधव गाडगीळ तांचे घरा मेळ्ळ्यात. कितें तांचे कडल्यान तुमकां शिकपा सारकें किंवा तांचे खंयचे कितें हें अशें बाबा तांचें कार्य ह्या एजीन कितें इन्स्पिरेशन बीन अशें? माधव गाडगीळ हो एक महान असो मनीस गोंयचो. ताणें वेगवेगळ्या संशोधन संस्थांनी काम केलें आनी संशोधक हो फक्त आपले एसी कुडीन बसून काम करपी तसो माधव गाडगीळ न्ही. हांव माधव गाडगीळ कडल्यान उलयतालो ताणें सांगलें महाराष्ट्रांत असो एक गांव आसतना जंय आपूण वचूना. तो पर्यावरणाच्या नदरेन आपल्या संशोधनाच्या नदरेन जंय वचप शक्य जालां थंय माधव गाडगीळ गेला आनी ताणें सगळें बरोवन दवरलां. ताणें सरकारा कडेन झूज दिला. म्हणजे जेन्ना पश्चिम घाटा संदर्भातलो पयलो अहवाल तयार करचो असो केंद्र सरकाराक दिसलो ते माधव गाडगिळाक धाडला. आनी माधव गाडगीळ ह्या पश्चिम घाटाच्या प्रत्येक भागान गेला. तांणी दिल्ल्यो सुचोवण्यो इतल्यो म्हत्वाच्यो आशिल्ल्यो. केरळान ताचो अनादर केलो. परिणाम आमी पळयलो केरळान येद्यो व्हडल्यो वायनाड दरडी कोसळ्ळ्यो, लोक मेले, मोठ्या प्रमाणाची नासधूस जाली. हिमालयांनी तेंच घडटा. सो हे माधव गाडगीळ हे ताजो अंदाज माधव गाडगीळाक आयिल्लो हे सगळें भोंवता तेन्ना. ताणें सांगिल्लें की ह्या सबंद पश्चिम घाटां भितर अशे औष्णिक प्रकल्प तयार करनाकात. विजेचे प्रकल्प धरणां ही अशें थंय बांदप न्ही. कारण हे सगळे दोंगर जे पळय आहात ते भुसभुशीत पांयाचेर उबे आसतात. ताजेर अतिक्रमण जाल्यार कितें जाता हे हिमालयांनी पळयलां, पश्चिम घाटांनी पळयलां. सो हे एक डेंजर फुडाराचें. सो ताजो विचार करपी माधव गाडगीळ आशिल्लो. दुर्दैवान कितें जालें ज्या सरकारान माधव गाडगिळाक अहवाल तयार करपाक लागिल्लो ताणेंच ताजेर आनी एक वेगळी कमिटी काडली. ताणी माधव गाडगीळचो अहवाल आनीक पातळ केलो. हे सगळे पर्यावरणाचे आव्हानां सरकार जी पळय येतात ती सरकाराक फक्त कांय उद्योग आनी कांय पयशेकार हांचेच हित पळोवचेशें दिसता. खरो लोकांचो सांबाळ करप, लोकांचें कल्याण आनी हे संबंद जे पळय कितें वनस्पती एकूण आमची जीवसृश्टी हाजे पळय जे संवर्धन जावपाक जाय त्या संदर्भात पूर्ण सरकाराक कांय पडून गेल्लें ना. सो जनलढे तयार करचे पडटले, लोकांच्यो चळवळ तयार करची पडटली, लढे उग्र करचे पडटले. सो सर तुमी आतां लोकां बद्दल उलयले, तुमी आतां इतलें काम करतात. नवी पिढी तुमकां तेंचे कडल्यान कितें आशा आसा ते पर्यावरणा बद्दल जागरूक दिसता तुमकां? म्हजे कोतान आसा, फुडार आसा. म्हजे कोतान आसात. हांव जी पळय आतां नवी झेनझी ही पिढी पळयतां जी आज 26-27 वर्सांची आसात ते पेपर वाचना आसात. आमचें मराठी साहित्य ते वाचना आसात. पूण तांचे भितर एक तळमळ आसा. ते बदल तांचे भितर सामको दिसता म्हाका. आनी तो ते कसली वाट पळयतात ते म्हाका खबर ना. कारण आमी आमचे कॉलेज जिवनान सतत रस्त्याचेर आसताले, संघर्श करताले. आज संघर्श ते करनात पूण तांचे मनान देशा संदर्भान, गोंयचे संदर्भान, पर्यावरणा संदर्भान आनी एकूण जीवनशैली हाच्या संदर्भान काही निश्चित अशे ठोकताळे तांणी बांदिल्ले ते खूब संवेदनशील आनी ते खूब प्रखरय आसात. केन्ना तरी ते एक दीस उठतले, ते सरकारां बदलतले, ते राजकीय विचार करतले, फुडाराचो विचार करतले आनी आपले अस्तित्व गोंयचे अस्तित्वा कडेन जोडटले अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. तुम्ही आशावादी आसात? सामकें ना. कारण हांव म्हज्या दोनूय चलयांक पळयतां, तांचे फ्रेंडाक पळयतां, तांचे उलोवप आयकतां, तांचे वेगवेगळे प्रतिक्रिया समाज माध्यमाचेर व्यक्त केले ते आयकतात. दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग आनी दे आर व्हेरी कॅपेबल. सो सर सध्या आमच्या गोंयच्या सरकारान एक विशय धरला तो म्हणजे खाजन लँड.
जो खूप महत्वाचो असते, खूप तेका परंपरा आहा गोंयान भितर. खाजना सर सुद्धा ताचेर अतिक्रमण जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा गोंयान भितर. सो ही खाजना किंवा बाकीचे ज्यो कांय जमनींचे हे आसात, वेगवेगळे त्यांचे गट कशे आसात ते, हे कितले महत्वाचे कशे दिसता तुमकां? आतां फॉर एक्झाम्पल खाजन शेती, ती आतां फुडें खाजना गोंयान जावप तितलें शक्य ना बिकॉज वेगवेगळ्या कारणांक लागून. पण ती कशी सांबाळून दवरप ही एक चॅलेंज आसतली सरकारा मुखार जावं आमच्या गोंयकारा मुखार. खाजना किंवा तूं पळय म्हणटरी अशे तरेच्या खाऱ्या जमनीन जावपी भाताची पिकां किंवा बाकीचे वनस्पती हे न्ही खूब वर्सां आमच्या पुर्वजांनी ताजे खूब बारीकसाणेन विचार केल्लो. आनी ताणें गोंय जेन्ना निर्माण केलें, गोंय निर्माण केलें म्हणजे कितें, ही सबंद दलदलीची जागे आशिल्ले, हांगा सगळे कडेन रेबो चिखल आशिल्लो, सगळें खारें उदक भितर आयिल्लें तें फाटल्यान काडलें. थंय नुस्तें पिकोवपाची वेवस्था केली, ते नुस्तें पिकोवपाच्या उदकाचे भायर ताणें शेती निर्माण केली. ह्या शेतीक लागपी तूं जाणा 5 ते 6 अश्यो भाताच्यो आमच्यो जाती आसात, गोंयान आसात. हय, कोरगो बिरगो अशी कितलीशीं नांवां, कांय जाण तर नश्ट जाल्ले आहात ह्यो जाती, पूण कांय जाती अजुनूय सांबाळून दवरिल्ले आहात. सो आमचे पुर्वज कितले सायंटिफीक नजरेन काम करताले, कितले शास्त्रशुद्ध अभ्यास करतालो हाजो अनुभव येता. आनी हें सांबाळपाची कित्याक गरज आहा, कारण ही जी पळय खाजन, ही जी पळय सबंद एरिया आसा न्ही, ही संवेदनशील एरिया. आमकां एका तरेन मॅनग्रूव्ह सांबाळपाक जाय. खाजन फक्त नुस्त्या खातीर न्ही, कारण त्यो सबंद उदकाचे जे पळय कितें प्रवाह, उदकाचे पळय जे चडटी देंवती सगळें ताजे शास्त्र तातूंत आसा. फाल्यां गोंयान सुनामी येवचें न्हय, समुद्र पातळी वाड जाली जाल्यार कितें जावचें, हाजो सबंद जे पळय कितें लिंक आहा ती त्या खाजना कडेन ते आमच्या जाणट्यांनी बरें मॅनेज केल्लें. तें जर आमी जर उद्ध्वस्त करून उडयलें जाल्यार फुडें वायट परिणाम जातले. तातूंत भितरल्यान मिठागरां आसात, तातूंत हे सगळे हे सबंद गोंयच्या जिवनशैली कडेन आनी गोंयच्या अस्तित्वा कडेन ताजो संबंध आसा. सो तो आमकां बारीकसाणेन विचार करचो पडटलो, बारीकसाणेन ताजो सांबाळ आनी संवर्धन हाजे खातीर आमकां प्रयत्न करचे पडटले. सो सर, आयच्या दिसा तुमची कितें मेसेज आसा गोंयकारांक खातीर? बाबा कशें पर्यावरण आमी सांबाळपाक जाय किंवा आमी कशें एक्टीव आसपाक जाय? पर्यावरण हो म्हजे कोतान फक्त चर्चेचो विशय न्ही, आनी पर्यावरण दीस म्हणटा खोशयेचो दीस न्ही, 2 झाडां लायली आनी ओगी रावले अशें न्ही. पर्यावरण हो म्हजे नदरेन एक आत्मचिंतनाचो विशय. गोंयचो पर्यावरण दीस जेन्ना आमी मनयतात तेन्ना गोंयचो फुडार कितें, आमचे फुडले पिळग्यांचो फुडार कितें हाजो विचार करपाची गरज आहा. कारण गोंय हें आयचे पद्दतीन जर गेलें जाल्यार तें ना नपश्चात जातलें. तें सस्टेनेबल पांयार उबें करचें पडटलें. आमकां खंयच्योय इंडस्ट्री जाय, आमकां पर्यटन जाय, पण तें कशे तरेन जाय, ज्या पद्दतीन सबंद आमचे दर्यावेळ आमी काबार करून उडयल्यात तशें तें जाय. अशे तरेन काबार केलें जाल्यार समुद्र पातळी वाड जातली आनी गोंयची पळय जी सुंदर दर्यावेळ जाका जी पळोवपाक पर्यटक येतात देश विदेशांतल्यान, ते बंद जातले, कारण दर्यावेळीच उरचे ना. विद्रुपीकरण जातलें, दर्यावेळ उरचीच ना, कारण समुद्राची उदक वयर येतले आनी ते समुद्र अजुनूय कितलीशी दर वर्सा हाजेर अभ्यास केल्लो, दर वर्सा जी पळय आमची दर्यावेळ आहा ती कमी कमी जायत चल्ल्या. आनी हे खूब धोकादायक, कारण ती खूब म्हारगय दर्यावेळ, इतली कॉस्टली एरिया ती ना जावप ना गोंयचे केदे व्हडलें लुकसाण. आनी सरकारच्या अप्रबुद्ध कारणाक लागून ती ना जाता. आमची शेतां काम करपाक ना म्हणून बंद उडोवप, पण ते आमच्या पर्यावरणीय सुत्राचो समतोल जो पळय सांबाळपाक ताजो एक भाग. खाजनां तातूंतल्यान येतात, दोंगुल्ल्यो आमकां त्या खातीर जाय, दोंगुल्ल्याचेर आक्रमण जावपाक जायना. मायनींग आमकां कशे तरेन जाय, मायनींग फुडले 50 वर्सां खातीर आतां रिजन दिवपाक सोदतात. ही मायनींग 50 वर्सां काबार करून उडयतले काय कितें? कारण फुडले 500 वर्सां मायनींग जाय, हे आमचें धन फुडले पिळगेचें बी ते सांबाळटले जाल्यार कितले बरेन आमी ताजी ओरबड करतले, कितले हावरेपणां करतले हाजो विचार करचो पडटलो. सो म्हणून ही एक शिटकावणी दिवपाची वेळ पर्यावरण दीस. सो ती शिटकावणी आमच्या सगळ्या लोकांक, विशेषतः गोंयच्या मतदारांक, तुमचो गोंयचो सांबाळ कोण करता, सांबाळ कोण करतलो आनी गोंयचें अस्तित्व हे हाजो विचार करपाची वेळ आयल्या. आनी म्हाका दिसता हो संदेश पर्यावरण दिसा भायर आनी केन्ना तर आमी केन्ना ताजेर उलोवंक शकतले. तर आशिल्ले हे राजू नायक सर, जे फक्त संचालक संपादक ह्या नात्यान आमी भाष्य करूना, तर ते एक तज्ञ आसात, ते वेगवेगळ्यो परिशदो अटेंड करतात. ह्या हेतून तांचें भरपूर लिखाण आसा, 4 पुस्तकां प्रसिद्ध केल्या आनी स्वता ऑन ग्राउंड वचून खास करून मायनिंगेची परिस्थिती, ही दुर्दशा ही ताणें आपल्या दोळ्यांनी पळयली आनी म्हणून आमी खंय तरी ह्या आयच्या दिसा हो संवाद हांगासर घडोवन हाडलो. म्हाका दिसता तुमकांय खूब कितें तरी आयकपाक मेळ्ळें आसतलें आनी तें आयकून
तुम्ही आता विचार गांभीर्यान हाचो करतले अशीच आम्ही ह्या वेळाचेर आशा बाळगता आणि आम्ही हांगाच थांबता. सर, तुम्ही वेळ दिलो त्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.